हांव संजय सरमळकर आणि CCPच्या 26 नंबर वॉर्डार हांव कॉन्टेस्ट करता आणि एक सोशल कॉज म्हणून हांव आयला. म्हणजे हांव पॉलिटिशियन न्ही, पण म्हाका हें जें घडटा हांगा पणजे त्या खातीर कितें तरी करपाक जाय अशें दिसता. आनी म्हगेलें सिंबल आसा हें कॅमेरा. तुमी याद धरा, हें पयलें कॅमेरा हें तुमच्या यादी खातीर. आतां हांव रावला कित्या खातीर जाणा, पणजे रावला. पणजेन एकूय पब्लीक हॉस्पिटल ना. आतां पब्लीक हॉस्पिटल ना आनी एकटोय डॉक्टर पणजेन हो विजीट करना. आतां मेन कॉज म्हणजे कोण जाणटी आसा पळय, म्हज्या ज्या वॉर्डान आसा चडशे सिनियर सिटीजन आसा. कोणाकूय घरान तर कितें आसा, बॅड रिटन आसा, ताका डॉक्टर येना. आनी ह्या खातीर हांवें आमचो MLA प्लस हेल्थ मिनिस्टरा कडेन पासून हांवें ही अपील केल्ली की ह्या अपिलेन सांगिल्लें की बाबा तुमी एक हेल्थांतल्यान एक डॉक्टर अपॉयंट करा की तो पणजे सिटीन जे सिनियर सिटीजन आसा आनी कोणी बॅड रिडन आसा तांकां पळोवचें. कित्याक सांग, तांकां येवन वचपाक खूब त्रास जाता. कित्याक जाणटेपण आनी घरान चडांत चड 1 ते 2 मनीस आसता, म्हणजे बायल भुरगे आनी चलो आनी चली आसता. आतां हे चल्याक ते बॅड रिडन उखलून व्हरपाक खूब त्रास जाता. व्हरताना तुका 108 व्हरता, पण येताना तुवें हाडचें पडटा. आतां हें जालें कॅथेड्रल, फूड पायप, ही बेजीक आसा पळय, कोण घालना. ताका तुवें GMCन व्हरचें पडटा कॅज्युलिटीन, आनी कॅज्युलिटींतल्यान तें मागीर तें सगळें प्रोसेस जाता. हें एक जालें हें. आतां ह्या खातीर हांवें सेंट्रल गव्हर्मेंटाक पासून हांवें अपील केल्ली की हें आसा पळय हें कशें जाग्यार घालूंक मेळटा डॉक्टर घरा येवपाक. तांच्यांनी कितें सांगलें की तूं प्रॉपर चॅनलांतल्यान यो. CCPंतल्यान हें आसा पळय हें अशें जावं शकता की CCP तातूंतल्यान हें रेजुलेशन हेल्थाक पावूंक जाय आनी हेल्थांतल्यान एक डॉक्टर PHCचेर एक डॉक्टर न्ही 10 पासून डॉक्टर येवं शकता. आनी 10 डॉक्टर एक एम्प्लॉयमेंट जाल्यान पब्लीक सर्वीस जाली. ही सामकी सोशल म्हणजे लोकांची आयज नीड आसा. आनी मेन म्हणल्यार सांगपाची दुर्दैवीची गजाल, कोण तर जाणटो मनीस घरा तर पास म्हणजे देव आज्ञा जाली जाल्यार ताका डॅथ सर्टिफिकेट मेळपाक भरपूर कास्तीक म्हणजे मुश्कील. ताका GMCन व्हरून पोस्टमार्टम करचो पडटा आनी ताज्या वयल्यान ताका डॅथ सर्टिफिकेट दिवन फुडले फायनल रायट्स करचो पडटा. हो एक म्हजो एक प्रश्न आसा, हो सामकोच प्रश्न आसा. आनी म्हज्या वॉर्डाक चडांत चड सिनियर सिटीजन आहा आनी तांकां हें मानता की बाबा हें तांकांय डिफिकल्टी फील जाता. आतां हें बाबूश मंचराक सांगपाक, हें बाबूश मंचराक फुडें जावंक जाय. कित्याक बाबूश मंचराक फक्त जे आसा पळय सायडीन ते फक्त कान फुकपाचे आसा. आतां कान फुकपाचे आसा ते तांचे पर्सनल मॅटर, चाडयो हें तें तांचे हातूंतच आसा. आतां हें जालें. आतां सेकंड पॉयंट म्हणल्यार पार्कींग इश्यू. आतां पार्कींग इश्यू असो आसा की जो ट्युरिस्ट टॅक्सी आसा, ही ट्युरिस्ट टॅक्सी कासिनो विजीट करता नाजाल्यार खंयचे शॉपिंग मॉलाक विजीट करता जाल्यार हांगाच पळोवंक गेल्यार हो पार्कींग मल्टी लेवल पार्कींग हो लॉट आसा. तांच्यांनी कितें करचें की हांगा पार्क करचें आनी पब्लीक ट्रान्सपोर्ट म्हणजे EV व्हेहिकल, रिक्षा, हें पायलट हें घेवन तुवें सिटीन वचचें. पण ते आतां कितें जालां, हांच्यांनी एक रेजुल्युशन घेतलें आनी ही पार्कींग स्कॅम केला. म्हज्या दाराच्या भायर पे पार्कींग जाता. आतां हो म्हणजे मेन म्हणल्यार लोकांक जी 50-50, 60-60 वर्सांची घरां आसा तांकां पे पार्कींग करचें पडटा. कित्याक हांचें रेजुल्युशन आसा. आनी ह्या खातीर हांवें हें पेटिशन गोवा ह्युमन रायट्सान घातलें. गोवा ह्युमन रायट्साक सांगलें की हांगा पार्कींग इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी आसा आनी तो बंद आसा. तेन्ना हो पार्कींग इन्फ्रास्ट्रक्चर तांच्यांनी ओपन केलो आनी तेन्नाच्यान मागीर हें इनॉग्रेशन केलें प्रमोद सावंतान. हें बडी व्हड गजाल. पण हें कितें आसा, हें सगळें जाग्यार घालपाक जाय. हें लोकांक मदीं येवपाक जाय की पार्कींग हो इश्यू नासता. पार्किंगाक तें इन्फ्रास्ट्रक्चर केल्लो आसा, वेल प्लॅन्ड आसा. EV व्हेहिकल, पब्लीक ट्रान्सपोर्ट घेवन तुमी भितर येवंक जाय. हें जायना, पण भितर पे पार्कींग केलां कित्याक हांकां पयशे उखलूंक जाय म्हणून. हें एक जालें. आतां वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट हो बांयगिरी 1,20,000 स्क्वेअर मिटर गव्हर्मेंटान घेतिल्लो आसा. आनी ह्या गव्हर्मेंटान थंय ऑलरेडी कॅबिनेट डिसिजन आसा
पण हो प्लान कित्याक जायना? हो प्लान जालो न्ही. आतां गार्बेज सेग्रिगेशन, गार्बेज डिस्पोजल हें आसा पळय रेवेन्यू मेकींग. आतां खंयचें मेटल तूं टीन धाडटा नाल्यार खंयचें तूं तुज्या घरान टीवी आसा नाल्यार प्लास्टीक कितें आसा हें रिसायकल म्हणजे कितें सांग ताजेर रेवेन्यू जनरेट जाता आनी बायंगीनी वेस्ट मॅनेजमेंटाक हो रेवेन्यू जाता. आनी सगळ्यांक व्हडली गजाल लोकांनी अपोज करचें न्ही. चडशे सामान्य मनीस म्हणजे गरीब मनीस जे आसा जे शिकूंक ना हें ना तांकां 350 लोकांक हें सेग्रिगेशनाच्या अंडर तुमकां हें एम्प्लॉयमेंट मेळूं शकता. लोक सांगता म्हणून तुमी बोवाळ घालूं नाका की घाण जाता. गार्बेज जर टायमार तर सेग्रिगेट केली जाल्यार ही सेग्रिगेशन आसा न्ही हें सेग्रिगेशन हें जावं शकता. कितें म्हणटा पळय तातूंत एम्प्लॉयमेंट जनरेट जाता, रेवेन्यू जनरेट जाता. पण हें सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो इश्यू हो सेंट्रल गव्हर्मेंट नरेंद्र मोदीचें विजन. नरेंद्र मोदी म्हणजे कितें सांग अख्खो इंडियेनी वर्ल्ड वायड वय वता की मिशन इंडिया, मिशन स्वच्छ भारत हें आसा पळय हें एक एग्जाम्पल भायर पावल्लें आसा. पण हांगा कित्याक आमी फाटीं पडटा? कोण आसा हाज्या फाटल्यान की हें जावचें न्ही? हें एक जालें. आतां कासिनो म्हणटा कासिनो हे देवळ्यो वेसेली आहा ह्यो वेसेली आसा. पण हे वेसेली हांव एक सीमॅन पण थंय आसा न्हू हें तांकां म्हणटा पळय कितें सांग स्मोकींग पॉयंट, आल्कोहोल लिमीट, कितें म्हणटा पळय अनलिमिटेड आल्कोहोल बोटीचेर आसा पळय 2 शॉटाच्या वयर तूं पिवूं शकना. हें एक जालें, हें एक रिजन जालें. कित्या खातीर जाणा 2 शॉटाच्या वयर पिवूं जायना कित्याक सांग जर तर इमर्जन्सी जाली तूं धांवपाक खंय धांवतलो? एक तर तुका दर्यान उडयो मारची पडली, जीव गडाचो पडलो, तुका तेजे कडेन लायफ जॅकेट आहा सालवार जालो. हें कासिनो आसा पळय हें कासिनोचें प्रकरण सेंट्रल गव्हर्मेंटांतल्यान हांगा येयल्लें आसा. हें खंयच्या पद्दतीन काडूंक जाय आनी खंयच्या पद्दतीन आतां वचूंक जाय. ह्या कित्याक हांगाच्यान जे कासिनो जे आसा क्रू मेंबर पणजे जे लोक आसा तांच्या घरान एक टॅनंट म्हणून रावता तांकां एक रेवेन्यू आसा. पण कितें सांग झट करून काडलें. हांव एक फेस जाल्लेंच आसा खंय मायनींग स्कॅम 36 करोड सांगले कांय रिकवरी जावंक ना. पण कितले लोकांच्या पोटार फातर पडलो हे गोंयकार जाणा. हें एक एग्जाम्पल आसा. पण हे कासिनो आसा पळय हें काडपाक जाय. हें जालें हे वेसल ते म्हणजे पोल्यूट करता. आतां हाज्या पयलीं आमी एक सांतिनेज क्रिकाचेर एक इन्स्पेक्शन केलें. आमी एनजीटीन पावल्ले म्हणजे कितें सांग थंय आमी ताका सांगलें की बाबा हें पोल्युशन आसा पळय सगळ्यो स्ट्रॉम वॉटर ड्रेन ताका सुवेज कनेक्ट केल्ले आहा आनी त्यो कनेक्ट केल्या पळय त्यो सगळ्यो हांगा वता खंय सांतिनेज क्रिकाक. आतां सांतिनेज क्रीक कमिटी म्हणून एक मोठें सिंडिकेट काडली. ते सिंडिकेटीन केलें बॅरिकेड घातली आमच्या म्हजे थंय फ्लॅट आसा थंय. आनी हांवें विचारलें हें म्हणलें मजरां कित्याक जाता थंय जाल्यार तांचे बॅरिकेड घाला आनी फ्लोटींग गार्डन केला अख्खे वॅक्टर बॉर्न डिजीज वॅक्टर बॉर्न कितें म्हणटा पळय जराडी मस्किटो खूब जाणांक मलेरिया जालो. मागीर आमी तें इन्स्पेक्शन घेतलें. इन्स्पेक्शनान एनजीटीन आमकां एक हें सांगलें की तांचें टोटल इन्स्पेक्शन घेवचें हें पोल्युशन कित्या खातीर आसा. जाल्यार पळोवंक गेल्यार ते सांतिनेज क्रिकाच्या फुडें ते STP प्लांट आसा आनी तुमकां व्हिडियो दाखयतलो आमचे न्यूज चॅनल. पण ह्या हातून तुमकां कळटलें की सांतिनेज क्रीक हाजो रूट कॉज मेन कॉज STP प्लांट डायरेक्ट थंयच्यान सुवेज सांतिनेज क्रिकान फ्लश करता विदावट कितें म्हणटा पळय विदावट ट्रिटींग इट. आतां विदावट ट्रिटींग इट यू से दीस त्या खातीर आतां ह्या दिसांनी कितें रिपोर्ट आयिल्लो की काळान जालें फिशान लेड कंटेन मेळ्ळें हें मेळ्ळें. कॉज आसा पळय आतां कासिनो वेसलाचे ब्लीच वॉटर आसता म्हणजे ते हॉलान म्हणजे सकयलो जो पार्ट आसता तातूंत हो कलेक्ट जाता. ब्लीच वॉटरान कितें आसता एक सुवेज आसता मागीर इंजिनाचें ऑयल इंजिनाचें कितें म्हणटा पळय क्लिनिंगाचे ते पार्टिकल आसता पळय ते वता सकयल. आतां हे सकयल गेल्ल्यान तें थंय कलेक्ट जाता. पण कोण कलेक्ट करता पळय तो ट्रीट खंय करता येते STP प्लांटान. नाल्यार हांगा हो ब्लीच वॉटर प्लांट ना फक्त बॉम्बे तलोजा म्हणून आसा पळय थंयच आसा. हांगा आसा जाल्यार नकळो. पण ते कितें सांग ट्रीट करता काय खंयच्या शेतान सोडटा काय खंयच्या क्रिकान सोडटा हें स्कॅन्डलां चालूच आसता. कित्याक हो हे जे पीपल रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा परतून येता तांकां तें खबर आसा पण ते एक जायना. पण म्हाका जर तर तुमी एक चान्स दिवशीत
जाल्यार हांव हे सगळे जाग्यार घालूं शकता. कित्याक आमी कितें म्हणटा एज अ सोशल कॉज भरपूर पेटिशनां घाल्लीं आसा आनी रिजल्टूय आयिल्ले आसा. सांतिनेज क्रिकाचेर जाल्यार तांच्यांनी ती बॅरिकेड काडून उडयली. CCPचो कमिशनर सांगता ही बॅरिकेडी 10 कडेन घालूंक जाय. पण जेन्ना हाणें सांगलें जज ऑफ NGT की बाबा हें तूं बॅरिकेड घालता हें CRZ वायलेशन, झटापट तांच्यांनी काडली. त्या खातीर सांगता कितें सांग, आमी सोशल कॉज घेवन हाज्या पयलीं गेल्ले आसा. 15-20 वर्सां पर्यंत हांवें काम केल्लें आसा आनी हें आयलां फक्त कितें आसा, ह्या इलेक्शनाक रावता म्हाजो एकूच हेतू. फर्स्ट म्हणल्यार डॉक्टर पणजेन भोवूंक जाय खर घरांनी. सिनियर सिटीजनाक ताणें पळोवंक जाय. कित्याक हांवें पळयल्ल्या, म्हज्या आवय कडल्यान हांवें त्रास पळयल्या आनी डॉक्टर आसा पळय अशें फुगोवन दाखयता की तांकां हिपोक्रेटीक ओथ म्हणटा पळय तें विसरल्या. आनी हाका कितें सांग, सेंट्रल गव्हर्मेंट हे जाग्यार घालूं शकता एम्प्लॉयमेंट ऑफ डॉक्टर्स इन PHC. आतां हांगा रायबंदर हॉस्पिटल आसा. रायबंदर हॉस्पिटलाक पासून आमी एक प्रेजेंटेशन दिल्लें. हें एक 4 वर्सां पयलीं कोविडाच्या पयलीं की बाबा तें हॉस्पिटल आसा, इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, तुका जर 100 बेडी जाय जाल्यार आमी 100 बेडी म्हजे फ्रेंड NRI फ्रेंड म्हजे सीमेंट एक रिपोर्टर पासून दिवंक शकता. ही बेड आसा पळय पेशंट बेड पुण्याक सुमार 7,500 रुपयान मेळटा. आयज ती 10,000 जावंक शकता. पण ही हांगा हॉस्पिटलान 25,000 घेता. तूं तर 100 बेड तूं म्हाका सांगची. म्हजें पेटिशन चीफ सेक्रेटरी कडेन आसा. हेजेर निर्णय जावपाक कितें सांग, हांव इंडिविज्युअल हें करूं शकना. त्या खातीर हांव कितें सांगता, CCPंतल्यान हें सगळें वचूंक जाय. पूण हांव हें CCPन एंट्री मारता ह्या खातीर की हे गजाली घडपाक जाय. ह्यो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी न्ही, आयज ही नीड फुडें इन फ्युचर. कित्याक सांग, हेल्थ इज वेल्थ आनी हेल्थ सारकें आसा जाल्यार सगळें जिंदाबाद. थँक्यू वेरी मच.